शेनवारा साळगांवच्या श्री शर्वाणी वेताळ देवस्थानाचो 39वा पालखी उत्सव जालो। भाविकांनी देवीचे दर्शन घेवपाक आनी सवायशीण बायलांनी देवीची ओटी भरपाक उफाट संख्येन गर्दी केल्ली। आरडीएक्सको ब्युरो रिपोर्ट। हांव सालिगांवसून सीताराम महाले उलयतां। हे आमच्या पालखेक आतां जवळ जवळ 39 वर्सां जालीं की आमी पालखी हाडटा। पालखी सालिगांवान भोंवडटा आमी। सालिगांवान भोंवन ती देवळान येता। हांगासर वाडदिवस आसतलो सालिगांव। हो वाडदिवस आतां 39 वर्सां जालीं चलता। हो बरे भशेन चलता आनी असोच फुडें चलतलो। चडशी दर वर्सा हांव वेगळी वेगळी भुमिका करता। पोरूं हांवें साईबाबाचो रोल केल्लो, तेच्या पयल्या वर्सा साधू जाल्लो। तसोच अवनूय सुद्दां हांव साधू जाला। म्हाका हे कार्यक्रम असले करपाक खूब आवडटा। आनी हेच्या जालें जाल्यार हेच्या फुडें पासून हांव वर्सान वर्स अशें हांव भुमिका करतलो। आयज आमकां साळगांवच्या ग्रामस्थांक आनी साळगांवकारांक एक व्हडलो दीस आयज आमच्या देवीचो 39वो वर्धापन दिन। ह्या वर्धापन दिना बद्दल सगळ्यांक शुभेच्छा। 1566 बाटाबाटीच्या वेळार ही देवी आसगांव गेली, ओरस गेली, परत ती साळगांव अडवलपालीन गेली आनी परत आमच्या गांवांत आमकां येयल्याचो भास जालो कोणाक तरी आनी परत देवूळ बांदलें। 39 वर्सां आदीं ह्या देवाचो उत्सवी मुकूट घातलो, त्याचो वर्धापन दिन फाल्यां। आमच्या साळगांवकारांक एक व्हडलो दीस हो। ह्या दिसाचे सगळ्या जाणांक शुभेच्छा। आमच्या गांवांत खुबशे बदल जावपाक लागल्यात। आमची शेतां आदले भशेन शेतां उरूंक नात। भर घालून लोक थंयसर घरां बांदपाक लागल्यात। लोक आशेड्डे जाल्लेले आसात। दोंगरां कापपाक लागल्यात, रानां कवर करपाक लागल्यात। आमी देवी कडेन एकूच मागता, आमकां बळगें दियात। हे गांव राखपाक आमकां बळगें दियात। आनी देवी तुजो ह्या गांवाचेर सदांच सिद्ध आसता। तुजें सदांच कृपा आसूं दी आनी हो गांव आदल्या भशेन उरूं दी। आमकां तितलेंच मागणें आसा।